वैभव तुका जेजू दान तुका जेजू हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां हो जालो लुकास एवांजेल 20:4 अध्याय 40:50-3 वाक्या. लूक chapter 24 verses 46 and 53. जेजून म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलाप आसो आनी पातकांच्या भक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करन सोर परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. म्हज्या बापान बसयलेले ते धेने हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवचें आसा सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांत रावत जाय. उपरांत जेजू तांकां शारा भायर बेथानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गार उबारून व्हेलो. आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुसलेमाक पाटींग गेले. थंय हर एक दीस देवळांत वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्त आमी आचरण करता आसतना जेजून हे संवसार सोडून वेसो वेळ आनी आपोस्तलांक सांगात आपयता आनी तांकां भायर व्हरता. बेथानिया पर्यंत आपोवन व्हरता आनी थंय जें कशें जेजून आमच्या जिवितान सगळें कर्ण जातस. आमच्या जिविता खातीर, आमच्या सर जाणांगा खातीर आनी येवच्या सर संवसारांत येवच्या लोकां खातीर तेजें मिसांव संपूर्ण जालें. आनी संपूर्ण जावन 40 दीस तो जायत्या जाणांक दिश्टीक पडलो. जायत्या जाणांचो भावार्थ घट गेलो. हांव जिवंत आसा म्हूण सांगलें आनी हांव सर्गीच्या राजाक परत बापा सरसें सोडून येता म्हूण सांगून ते स्वर्गारोहण सयत त्या सिसांक ताणें दाखयलें आनी ताका उबारून व्हेलो. ताणें सांगलेलीं ती निमाणी उतरां क्रिस्ताच्या नांवान, जेजूच्या नांवान जिनी बदलाप आसो आनी पातकांच्या भक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू कर्ण सोरपर जांगपर गड करूंक जाय. आमकां हर एकल्यांक जेजून दिल्लो आदेश हो, जर कोण क्रिस्ता थंय जियेता, ह्या क्रिस्ता थंय आसा, ह्या तो पवित्र संस्कारांतय तो पातयेता, ह्या जेजूची एवकरिस्तांत कूड आनी रगत शेवता, ताका हर एक हें करूंक देवान उत्तेजन केल्लें आसा आनी जेजून हें करूंक सांगिल्लें आसा. आनी क्रिस्ताच्या नांवान आमी सगळ्यांनी जिनी बदलाप असो आनी पातकांच्या परतवण्याचो, पातकांच्या भक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांतावन म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांतावन धरून सगळ्या संवसाराक आमी परगट करूंक जाय म्हणून दिल्लो आदेश जेजू स्वर्गार सोडून वयच्या पयलें. आज हो आदेश आमी कितलीं जाणां पाळटा ते आमी नेनाव, पूण जायते जाणां आमच्या जिने मारिफात आमी साक्ष दिवयेत. आमच्या जिनेच्या बदलावन आमी पयले सुवातेर आमी जिनी बदलून पातकांचे भक्षणे मागून हेरांक जिनी बदलापाचो संदेश प्रसार करूंक आनी पातक्याक आपल्या भक्षणे आसा म्हणलो संदेश प्रसार करून तांकां पातकांतावन जिविताक, ह्या मरणांतावन जिविताक, काळोखांतावन उजवाडाक हाडचें काम हांवें आनी तुवें करचें म्हणून आज जेजूचो संदेश जावन आसा. आज ह्या साबताच्या दिसा जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्त आमी आचरण करच्या दिसा एक ध्येय वाक्य आमचें काण घेवया. आज जिनी बदलाप आसो आनी पातकाच्या भक्षणाचो संदेश आमच्या कुटुंबांतावन धरून आमकां खंय अवकाश मेळटा थंय आमी परगट करून जेजूक आमी साक्ष जावन जिवोवची कृपा आदार आज आमी प्रत्येक जावन सुम्या सांगता आसून आमी मागत जाय. आनी हात बांद तांकां आशिर्वाद दिलो म्हणटा आज देवान आमकां आशिर्वाद दिला. तो आमच्या सांगता नेज जावन आजूनय जियेता. कित्याक तो ताच्या पवित्र आत्म्यांक धाडना. आनी येवच्या आयतार आमी पेंतेकोस्ताचे संभ्रम आमी आचरण करता, पेंतेकोस्त आमी आचरण करता. पूण आज स्वर्गारोहणाचो संदेश आमी प्रसार करना जाल्यार पेंतेकोस्ताक आमी कितें तयारी केल्ली बरी जाता. देखून परतवन शुक्रारांतावन नव्यान आरंभ जाला. पवित्र आत्म्याच्या नव्यानाचो तिसरो दीस आज आमी चड चड नियाळ करूंक जाय समाधाना विशयेन. कित्याक पवित्र आत्म्याचें फळ तिसरें जावन आसा समाधान.
आनी हें समाधान आमचें थंय जेजू दवरून गेला. तें समाधान ताणें आमकां दिलां. तें समाधान आमचें थंय आसून आमी तें समाधान हेरांक दिवचे खातीर देवान आज ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका धाडला. देखून जर आमीच समाधानान जियेना जाल्यार हेरांचें समाधान आमी पाड करता आसून न्हू तें आमकां तांकां समाधान दिवंक जायना. देखून पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितांत समाधानान जिवंक शिकचे तेन्ना हेरांचें समाधान तांकां आमी फाटीं दिवंक शकता. देखून आज ह्यो संदेश आमी कान घेवया आनी देवाचें उतर, देवाची काकूळ, देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी फावते परी तें आमी जोड कान घेवया. कित्याक आज देवाचें उतरच आमकां प्रत्येक जावन त्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार थंय धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतल्या वाचपांत थंय एक वर्ड आमकां अशें क्लियर सांगता. तें जावन आसा पयल्या सुवातेर, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमकां सुवार्ता परगट करूंक, जेजूक साक्ष जावंक आमकां बळ मेळना. कुडीचें बळ आसूंक पुरो, पूण आत्मीक बळ गरजेचें. आत्मीक बळ आसल्यार मात्र आमी देवाक साक्ष दिवंक शकता. उपरांत ताणें म्हणटा पळया, तें बळ मेळ्ळ्या उपरांत तुमी जेरुसलेमांत, जुदेयांत, समारियांत, संवसाराच्या पोंताच्या पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. देखून देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडलां जेजूक एक साक्ष जावच्या खातीर. जर आमच्या जिवितांत देवान केल्लीं जायतीं अजापांनी अद्भुत आसात तीं आमी खंय आमकां लोक मेळटा, खंय आमचे कुटुंबाचे मेळटा, तेन्ना आमी संवसाराचें पुराय नाका जाल्लें आमी उलोवंक हेच्या बदलाक जेजून म्हज्या जिवितांत केल्ली एक साक्ष तूं सांगताय जाल्यार जायतेसो जिवितांत भावार्थ दंडोरलेलो प्रत्येक पाटी हाडूंक आमी शकता. देखून जेजून हर एक अजापांनी अद्भुत आमच्या जिवितांत करची, कित्याक ते आमी जेजूक साक्ष दिवंक. खंय पयलें जेरुसलेमांत म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आमी पयलें साक्ष जावंक जाय. दुसऱ्या उपरांत जुदेयांत आमचे सेस सांबार, आनी तिसरें आमच्या समारियांत म्हळ्यार आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजेंत आमी जेजूची साक्ष जावन उपरांत संवसाराच्या पोंताच्या पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात म्हूण सांगता. देखून सर जावन आयचे तें वांचेल आनी हे धर्मदूताची कृत्यां बरयली सर जावन एकल्यानच सालूखान बरयलेलें. सालूकाचो वांजेल आनी धर्मदूताचें कृत्यां पुस्तक ताणेंच बरयलेलें. आनी देखून तो क्लियर सांगता कितें लुकाच्या वांजेलान तो एंड करता तें धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकान ताचे उपरांतली सुरू करता मिसांव. जेजू स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत पेंतेकोस्ता उपरांत कितें घडलें गे म्हणून धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत लूक आमकां सविस्तार बरयता. आनी प्रत्येक जावन जायत्या जाणांची साक्षी तो पडटा. स्टेफनाची जावं दी, पावलूची जावं दी, पेद्रूची जावं दी, आपोस्तालांचे मिसांव जावं दी, हर एक संगती ते कशे साक्ष जाले, कशे साक्ष जाले ते जेरुसलेमांत, कशे साक्ष जाले ते जुदेयांत, कशे साक्ष जाले ते समारियांत, आनी संवसाराच्या पोंता पोंत वचून कशे जेजूक ते साक्ष जाले म्हणून असल्यो संगती सालूक आमकां सारक्या रितीन बरोवन घाल्लें आसा धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत. देखून आमी सर एंड सर धर्मदूताची कृत्या पुस्तक वाचून ती सकत आमी जोड कान घेवचें. कशें आपोस्तालांनी जेजूक साक्ष दिली, ते खंयच्या ते भियेवनात, मारतीरपणाक भियेवनात, तांकां खातन घालतानाय आनी कितें करतानाय ते भियेवनात. भागार भावार्थान विश्वासान जेजूचे विशयेंत ते उलोवंक लागले. ते फारिजेवांक, शास्त्रींक, जुदेवांक कोणाक ते भियेवनात. आज आमी कोणाक भियेचे? आमकां रसले देवाक आमी भियेचे. देखून आमी ताका भियोन चल्ल्यार खंडीत जावन तो पवित्र आत्मा आमचे थंय पाठयतलो, आमकां पवित्र आत्म्याच्या शक्त्यान धैर्यान भरतलो आनी आमी सगळ्या संवसाराचेर जेजूक साक्ष जावंक पावतले. देखून आज जेजूच्या सर्गारोहणाच्या दिसा आमचे जिवीत सगळे जेजून सांगलेल्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी संवसाराच्या कोणशाक आमी खंय वेता, खंय पैन करता थंय जेजूक साक्ष जावन जिवनची कृपा आदार आज सोम्या कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मेरये कृपेन भरलेले सुमितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फाळ कशें जेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो साबात दीस मागता.
आमेन.